नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. महाकुंभाच्या आयोजनात सरकारान केल्या हलगर्जीपणा, विरोधी पक्षान संसदेत घालो बोवाळ, रविशंकर प्रसाद हांणी कट रचिल्ल्याचो केलो प्रत्यारोप. दिल्लीत विधानसभा वेंचणुके खातीर प्रचाराचो आयज आशिल्लो निमणो दीस. घरमंत्री अमित शाह हांणी केल्ल्या प्रचार सभांनी आप सरकारच्या फटिंगपणाचेर घालो उजवाड. आप सरकार म्हणजे आपदा सरकार. दिल्लीत भाजपाचे जैत असो निश्चित. सुलतानपूर हांगा प्रचार करताना गोयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलो विश्वास. या वर्साचो अर्थसंकल्प मध्यमवर्गीय लोकांक आधार दिवपी आसा. सरकारान साबार वर्गातल्या लोकां खातीर केल्या तजवीज. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी दिली प्रतिक्रिया. आणि वीज खात्यान उबारिल्ल्या खांब्यांचेर बेकायदेशीररित्या घाल्ले केबल आणि सेवांचे केबल काडपा खातीर 10 दिसांची दिली मुदत. मुदती उपरांत अतिक्रमणा आड खाते करतले कारवाय. कार्यकारी अभियंते. आणि आता खबरो विस्तारान. आयज महाकुंभ मेळाव्यात जाल्ल्या चेंगराचेंगरीच्या विशयाचेर विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी संसदेच्या कामकाजात आडमेळी हाडल्यो. लोकसभा तशेंच राज्यसभेत केंद्र सरकारान प्रयागराज हांगा आयोजित महाकुंभ मेळाव्याच्या व्यवस्थापनात हलगर्जीपणा केल्ल्याचो आरोप विरोधी पक्षान केलो. तशेंच राज्यसभेत विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी ह्या विशयाक धरून सभाघरांतल्यान वॉकआउट केलें. मजगती या विशयाचेर प्रतिक्रिया उक्तायतना रविशंकर प्रसाद हांणी आयतार मेरेन महाकुंभात 35 कोटी लोकांनी अमृत स्नान केला. थंय जाल्ल्या प्रकाराचो तपास चालू आसा, पूण पुराय प्रकरणात कोणाचो तरी हात आशिल्ल्याचो दिसून येता अशें लोकसभेत उलयतना सांगलें. कल रात तक खबर मिली 35 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं. 35 करोड़ लोग. उन्होंने दुख भी प्रकट किया जो लोग एक हादसा हुआ उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है. जब पूरा जांच सामने आएगी तो वो हादसा किसने करवाया उनको शर्म से झुकना पड़ेगा. ये भी मैं कहना चाहता हूं. पुष्पावती जी, मुझे एक बात जरूर कहनी है. ये कुंभ का नाम सुनते और सनातन का नाम सुनते उनको परेशानी क्यों हो जाती है? क्या हो जाता है? जिस तरह से और एक बात मैं इस सदन में साफ साफ करना चाहता हूं, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान. ये आप जान लीजिए. आयज लोकसभेत विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांणी राष्ट्रपतींच्या अभिभाशणाचेर प्रतिक्रिया उक्तायतना राष्ट्रपतींच्या भाशणांत कांयच नविदाद नाशिल्ली अशें सांगलें. राष्ट्रपतींच्या सारकेंच आसता आनी तातूंत केंद्र सरकारान केल्ल्या पयलींच्याच कामांची तांणी तुस्त केल्या असो आरोप तांणी केलो. I heard the President's address and I listened to it. And I must say, I struggled through the President's address to maintain my attention on what was being said. Because I had heard pretty much the same President's address the last time and the time before that and the time before that. And it was the same laundry list of things that the government has done. I am being critical about what is being said. And I am saying that this is not the type of President's address that should be delivered. Well, the question came to my mind, what type of address would the India Gathbandhan government deliver? राहुल गांधी आणि राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाचेर दिल्ल्या प्रतिक्रियेचेर उलयतना संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू हांणी अशे तरेचे विधान करप हे संसदेच्या मर्यादे भायले आसा अशें सांगलें. Opposition cannot make such serious unsubstantiated statements. This is related to the relationship between two countries, and he is making a unverified statement about invitation of the Prime Minister of our country. Is making our. How can you make such kind of statement? He is with the opposition.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिल्लीतल्या विद्यार्थ्यां वांगडा आयोजीत केल्ल्या एका चर्चा सत्रांत मार्गदर्शन करताना आप सरकाराच्या शिक्षण धोरणाचेर नेम साधलो। ह्या वेळार उलयतना आप सरकारान शिकपाचे परिणाम सुधारचे सोडून विद्यार्थ्यांक परीक्षा दिवपाची संद लेखीत काडून घेतल्या असो आरोप करताना आप सरकारच्या फुडारपणा खाला आखिल्ल्या दिल्लीतल्या शैक्षणिक धोरणाक लागून विद्यार्थ्यांच्या फुडाराबरोबर केजरीवाल हांणी खेळ केला अशें लेगीत प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगले। ये दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते। जो बच्चे गारंटी है पास होंगे उन्हीं को जाने देते। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी सरकार की इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए बड़ा बेईमानी का काम होता है। दिल्लीत 5 फेब्रुवारीक जावपी विधानसभा वेंचणुकेच्या आदी आप सरकाराचेर आनीक एक बगलाट कोसळ्ळा। दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठान दिल्ली बेकायदेशीर प्रवाशांक लागून जावपी सामाजिक, राजकीय आणि आर्थीक परिणामांचे विश्लेषण असो एक नियाळ जारी केला। तातूंत दिल्लीत बेकायदेशीररित्या येवन रावपी बांगलादेशी आणि म्यानमारच्या नागरिकांक लागून दिल्लीच्या सामाजिक, राजकीय आणि आर्थीक मळार जावपी लुकसाणाचे समीक्षण ह्या नियाळात दिसून येता। तशेंच ह्या प्रवाशांक लागून दिल्लीत मुसलमान लोकसंख्येत दोट्टी वाड जाल्ल्याची लेगीत ह्या नियाळात म्हळा। हाचेर प्रतिक्रिया उक्तायतना भाजपाचे संबित पात्रा हांणी आप सरकारान गुपचूप दिल्लीच्या नागरिकां खातीर एक भिरांकूळ परिस्थिती तयार केल्या अशी शिटकावणी दिली। दिल्ली शहर के डेमोग्राफी में एक चेंज आया है। आप सोचिए, यह दिल्ली आज से 10 साल पहले, आज से 15 साल पहले जो दिल्ली था, आज वो दिल्ली नहीं। चोरी चोरी, चुपके चुपके, हम जान नहीं पा रहे। दिल्ली की डेमोग्राफी बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण और रोहिंग्यास के कारण बदल रही, जो कि एक खतरे की सूचक है। दिल्ली विधानसभेच्या 70 सुवातां खातीर 5 फेब्रुवारी दिसा मतदान जावपाचें आसा। ह्या वेंचणुके खातीर प्रचाराची मुजत आयज सांजे 5 वरांचेर सोंपली। निमण्या पावण्यार आयज भाजपा, आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेस ह्या 3 मुखेल पक्षांचो वेंचणुके खातीर नेटान प्रचार जालो। तिनूय पक्षांच्या वडील फुडाऱ्यांच्यो जाहीर सभा तशेंच बसका आयज दिल्लीत जाल्यो। भाजपाचे वडील फुडारी अमित शाह हांणी आयज जंगपूर हांगा जाल्ल्या जाहीर सभेत आप सरकारचेर खर टिका केली। केजरीवाल 2013 में कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। सिक्योरिटी भी ले ली, गाड़ी भी ले ली। अरे सुनो ना भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद करे बोले। गाड़ी भी ले ली, सिक्योरिटी भी ले ली और एक बंगलो भी ले लिया। फिर एक बंगलो से इनका पेट नहीं भरा, 4 बंगलो तोड़कर 50,000 गज का शीश महल बनाने का काम किया। शीश महल। आयज मेहरोली हांगा जाल्ल्या सभेत भाजपाचे वडील फुडारी अमित शाह हांणी आप सरकारच्या भ्रष्टाचारी कारभाराचेर खर टिका केली। तशेंच भाजपा ही वेंचणूक जिखतलोच असो विश्वास तांणी उक्तायलो। किसी को पूछना भैया ऐसा क्या करा कि पड़पड़गंज से आपको यहां पर आना पड़ा। पड़पड़गंज छोड़कर आए, उन्होंने पड़पड़गंज वालों को बहुत झूठे वादे किए। अब उनको लगता है जंगपुरा में जाकर हम लोगों को झूठे वादे कर कर बहला देंगे। मनीष जी, आप दिल्ली में कहीं पर भी जाओ, सभी लोग आपको जानते हैं। 10 साल के शासन में उप मुख्यमंत्री के नाते आपने अगर एक काम किया तो ये किया, गुरुद्वारे, मंदिरे और स्कूल के पास शराब की दुकानें खोलने का काम किया। शराब की दुकानें। आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच
अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। 20 उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। आयज दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराच्या निमणे दिसा गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिल्लींतल्या सुलतानपुरी मतदारसंघाचे भाजपा उमेदवार कर्मा सिंग हांच्या प्रचार रॅलींत वांटो घेतलो। ह्या वेळार पत्रकारांक मंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आप सरकाराक आपदा सरकार अशें म्हणटाना हे वेंचणुकेंत भाजपाचे जैत निश्चित आसा असो विश्वास उक्तायलो। तशेंच भाजपा शासीत राज्यांनी लोकांनी उदरगत अणभवल्या आनी दिल्ली हो एकूच असो केंद्रशासीत प्रदेश आसा जाचो मुखेलमंत्री तशेंच हेर मंत्री बंदखणींतल्यान सरकार चलयताले अशी टिका लेगीत मुखेलमंत्री सावंत हांणी ह्या वेळार। दिल्ली के आज प्रचार खत्म हो रहा है, लास्ट रैली। मैं इस हमारे कैंडिडेट कर्मा सिंह जी के साथ में खड़ा हूँ। एक बड़ा उत्साह है, कार्यकर्ता में जोश है और दिल्ली तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, बड़ी बहुमतों से जीत रही है। मैं लगातार 3 दिन से दिल्ली में हूँ, लोगों को मिल रहा हूँ, आम आदमी को मिल रहा हूँ। लोगों को लग रहा है आम आदमी की सरकार यानी आपदा सरकार, जिन्होंने 10 साल में कुछ भी नहीं किया है, वही इसीलिए लोग चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार दिल्ली में आ जाए और डबल इंजन के लिए लोग विश्वास के साथ कह सकता हूँ 100% बीजेपी जीत रही है। लोगों ने देखा है कि जिस राज्य में डबल इंजन की सरकार है वहाँ पे किस तरह से विकास गति से बढ़ रहा है। इस एक ही राज्य का ऐसे मुख्यमंत्री होगा जो मुख्यमंत्री अंदर रहा है, 5 मिनिस्टर उनके अंदर है, बेल पे बाहर है, इसलिए लोग उनको फिर से जिता के नहीं देंगे। वचूयात फुडल्या खबरेकडे। आयज वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी पत्रकारांकडेन उलयतना 2025च्या अर्थसंकल्पाक येवकार दिलो। आपल्या उलोवपांत तांणी 12 लाख मेरेन पगार आशिल्ल्यांक येवन केंद्र सरकारान मध्यमवर्गीय लोकांक सुशेग दिल्याचें नमूद केलें। घरा खातीर केल्ली तजवीज तशेंच वखदांचेर दिल्ली सवलत, त्या शिवाय वैजकी महाविद्यालयांत विद्यार्थ्यां खातीर सुवाती निर्माण करप तशेंच हेर वेगवेगळ्यो येवजण्यो आखून समाजांतल्या साबार वर्गा खातीर विचार करून हो अर्थसंकल्प मांडिल्ल्याचें तांणी सांगलें। हे सरकार गरीब लोकांक किंवा श्रीमंत लोकांकूच हातभार लायना तर मिडल इन्कम ग्रुप जे आसा तांकांय हेल्प करता। मेडिकलान ज्यो गोष्टी कमी पडटात त्यो दिवपाचो प्रयत्न तांणी हे केला। दुसरे मेडिकल सीट वाडोवपाची डिसिजन घेतला, म्हणजे एका वटेन मेडिकल सगळे कडेन सबसिडायज दिवपाचें प्रयत्न आनी दुसरे वटेन मेडिकलाचे सीट जे आसा ते वाडोवपाचें डिसिजन घेतला। म्हणजे खंयच्या गांवांत जर तो पावना जाल्यार तो पावचो हे इंटेन्शन सरकाराच्या मनात आसा आनी तेका मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी अर्थसंकल्प 2025 चेर प्रतिक्रिया दितना हो अर्थसंकल्प विकसीत भारत 2047 ची बुन्याद दवरपी आसा अशें सांगलां। तशेंच ह्या वर्साच्या अर्थसंकल्पान गोंय सारकिल्ल्या ल्हान राज्यांत येवपी देशी विदेशी पर्यटकांच्या सवलती खातीर पर्यटना संबंदीत मुळाव्यो साधन सुविधांचो विस्तार करपाचेर प्रस्तावना मांडल्या अशें सांगून गोंयान आजून मेरेन बांदूंक नाशिल्ल्या IIT संकुल वर्सा भितर उबारतले अशी गवाय मुखेलमंत्र्यांनी दिली। इस साल का बजट वो विकसित भारत 2047 की नींव रखने वाला फाउंडेशन वाला बजट था। इस बजट में जिस तरह से सबसे पहले बहुत बड़ा रिलीफ दिया तो मिडिल क्लास लोगों को दिया, सैलरीड अर्नर पर्सन को दिया, 12 लाख इनकम तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ये सबसे बड़ा गिफ्ट मिडिल क्लास लोगों को मिला। टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात इस बजट में रही है।
हमेशा के लिए हमें टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हमें बहुत ही अच्छी मदद केंद्र सरकार से मिली है, डबल इंजन सरकार से मिली है। इस बार भी इस टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की मदद हमें इसमें मिलेगी। खास करके IIT गोवा जो अभी तक नहीं बन सकी थी, मुझे लगता है कि इस साल उसका IIT गोवा का फाउंडेशन स्टोन भी हम डालेंगे और आगे 2 साल में वही IIT गोवा का प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। आयज राष्ट्रीय ऊर्जा प्रशिक्षण केंद्रान गोयच्या वीज खात्याच्या अभियंत्यां खातीर पणजेत ग्रीड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर सिस्टम या विशयाचेर प्रधानमंत्री सूर्यघर फुकट वीज येवजणे अंतर्गत खासा प्रशिक्षण कार्यावळ आयोजित केल्ली। या कार्यावळीचे उक्तावण वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांच्या हस्तुकी जाले। कार्यावळीत वीज खात्याचे मुखेल वीज अभियंते स्टीफन फर्नांडीस तशेंच राष्ट्रीय वीज प्रशिक्षण केंद्राच्यो संचालक डॉक्टर तृप्ता ठाकूर हांचे सयत हेर मानेस्तांनी वांटो घेतलो। राष्ट्रीय वीज प्रशिक्षण केंद्राच्यो संचालक तृप्ता ठाकूर हांणी या कार्यशाळेविशीं पत्रकारांक सविस्तर माहिती दिली। Under this PM Suryaghar Muft Bijli Yojana, we are in Goa today for providing 2 days training program on grid connected solar rooftop. And we are very thankful to the Minister of Goa government as well as the Department of Goa, including SE, who is sitting with us today, for providing full support for this training. And what is the purpose? Because this training is going to be implemented and going to affect the distribution sector, because the new addition of load is coming through this yojana. So how the DISCOM engineers are going to cope up with the infrastructure and with the net metering also, which is going to come up in future. So entire training and capacity building is going to cover what is this scheme, how this scheme is going to be beneficial to the consumer, as well as how the DISCOM people who may face certain challenge with this scheme and how they can come up with this challenge. वीज खात्यान साबार केबल ऑपरेटर्स तशेंच इंटरनेट ऑपरेटर्सांक बेकायदेशीर केबल आनी हेर सामान काडपा खातीर 10 दिसांची मुजत दिल्या। दिल्ल्या वेळा भितर हे सामान काडले ना जाल्यार वीज खातें अतिक्रमण काडपाची मोहीम चालीक लायतले अशी शिटकावणी लेगीत वीज खात्याचे कार्यकारी अभियंते काशीनाथ शेटये हांणी पत्रकारांकडेन उलयतना दिल्या। फाटले बरेच दिसासावन केबल ऑपरेटर्स आनी वीज खाते हांचे मदीं ह्या संदर्भात चर्चा सुरू आसा। सरकारान लेगीत ह्या संदर्भात हस्तक्षेप करून उपाय काडपाचो यत्न केल्लो, पूण केबल ऑपरेटर्स आयते मेळिल्ल्या वीज खात्यांचे खांबे वापरून गरज नासतना केबलाची गर्दी करता आनी हाका लागून वीज खात्यान ह्या संदर्भात सक्तीन कारवाय करपाचें थारायलां। कोर्टान आमकां एक हें सांगलेलें न्ही, एक ऑर्डर मारलेली, ऑर्डरा प्रमाणे 22 तारखेच्या ऑर्डरा प्रमाणे ते तांकां आमकां एप्लिकेशन कर म्हणून सांगलेलें रायट टू वे, आमी मागीर तें एप्लिकेशन पळोवपाचें म्हणून, पूण आमकां काय कोणाचें एप्लिकेशन तांणी हें बीन कांय करूना, सगळें इल्लिगल आसा। सो आतां आमी ताका नोटीस मारलेली, पब्लीक नोटीस, तातूंत तांणी 10 दिसांनी काडूंक जाय नाल्यार आमी काडटले अशें म्हणून आमी हें केलां। एज पर रायट नोटीस कोणाक काडल्या 18 आमी ताका जे रुल्स आयल्या लेटेस्ट गव्हर्मेंटाचे त्या प्रमाणे आमी सेक्शन 18 तांकां ती नोटीस घातल्या रायट टू रिमूवल। ते तांणी स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट घेवंक जाय, सर्वे बिर्वे करूंक जाय आनी मागीर ते पयशे बिशे भरूंक जाय तशें तांणी कोणाचेंच कांयच ना। आनी तांणी वॉट दे हॅड प्रॉमिस्ड बाय फर्स्ट डे विल क्लियर ऑल द पोल्स तांणी करूंक ना। केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी 2025 वर्साच्या अर्थसंकल्पात रेल्वे खातीर थारायिल्ल्या निधीविशीं उलयतना केंद्र सरकार रेल्वे सुरक्षेक प्राथमिकता दिता अशें नमूद केलां। केंद्र सरकारच्या फुडारपणाखाला 7,000 रेल्वे ट्रॅक उबारल्यात आणि सिग्नल कवच लेगीत स्थापित केल्यात अशें मंत्री वैष्णव हांणी सांगलें। अस्तंत देशांनी जी कामां करपाक 20 वर्सां वता ती उदरगतीची कामां भारतान 6 वर्सां भितर करून दाखयल्या आणि हे विशयी तांणी खोस उक्तायली। मिशन मोड में काम हो रहा है। इस साल 7,000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे ट्रैक्स को स्ट्रेंथन किया जा रहा है और सिग्नल कवच तो बहुत तेजी से लग रहा है। आप देख ही रहे हो 10,000 लोकोमोटिव पे कवच लग रहा है। मतलब मैंने कहा, जैसा आपको कहा, जो पश्चिमी देशों ने 20 साल में किया वो 6 साल में अपन कंप्लीट करके दिखाएंगे। रेलवे के बजट में बिहार के लिए 10,066 करोड़ रुपीस का
एलोकेशन हुआ है। यूपीए के समय में जो एनुअल एवरेज होता था, जब बिहार से श्री लालू यादव जी केंद्र में रेलवे मंत्री होते थे, यूपीए का जो समय था, उसके कंपैरिजन में 9 गुना ज्यादा एलोकेशन है। न्यू रेलवे ट्रैक्स बनाने की बिहार में जो पेस है, यूपीए के समय में 64 किलोमीटर पर ईयर होती थी, वो करीब 2.5 गुना बढ़ के 167 किलोमीटर पर ईयर हुई। इन 10 वर्षों में मोदी जी ने बिहार में 1832 किलोमीटर नए रेल्वे ट्रॅक बनाए। आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसव। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है, कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग, हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे नेशनल पर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। 2025 वर्साचो 67वो वर्सुकी ग्रॅमी पुरस्कार वितरण सुवाळो लॉस एंजेलिस हांगा जाला। ह्या सुवाळ्यांत भारतीय वंशाची अमेरिकन संगीतकार आनी उद्देजक चंद्रिका टंडन हिका तिच्या त्रिवेणी ह्या आल्बमा खातीर पुरस्कार भेटयलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सामाजीक माध्यमां वरवीं तांकां ह्या पुरस्कारा खातीर परबीं भेटयल्या। हो पुरस्कार साबार लोकांक प्रेरणादायी थारतलो अशें मत तांणी उक्तायलां। दिल्लीत 5 फेब्रुवारीक जावपी खातीर चडांत चड मतदारांक मतदाना खातीर उर्बा दिवपा हेतान दिल्लीच्या वेंचणूक आयोगान एक आगळी वेगळी कार्यावळ आयोजीत केल्ली। मतदार जागृती खातीर आयज विंटेज कार रॅलीच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी भोंवन लोकांक आकर्षित करपाची मोख वेंचणूक आयोगान आंखिल्ली। दिल्लीच्या मेजर ध्यानचंद खेळा संकुलांतल्यान सुरू जाल्ली ही रॅली स्वीप मोहिमे अंतर्गत हातूंत कांय विंटेज स्कूटर चालकांनी लेगीत वांटो घेतलो। आयज राबयल्ल्या ह्या कार्यावळी विशीं दिल्लीच्यो मुखेल वेंचणूक अधिकारी एलकारांक सविस्तर माहिती दिली। As a part of sweep activity, voter education and electoral participation, and this rally will start from here, and through this rally we are planning to increase our voter turnout and encourage our voters to come enthusiastically to vote for legislative assembly election. जो स्वीप प्रोग्राम हमारा होता है उसके तहत हम अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे हैं। यंग वोटर्स के लिए स्केटिंग, गाने के थ्रू, पीवीआर, जितने भी मार्केट एसोसिएशन है उनके साथ मिलकर हम लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं। इसके साथ अलग अलग तरीके से रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे आशा है कि इस बार जिस तरीके से स्वीप प्रोग्राम हुआ है, वोटर टर्नआउट जरूर बढ़ेगा, लोगों के जो एपैथी जो है वो जरूर कम होगी। आणि आता खबर खेळाची। काल राती नेदरलँड्स हांगा जाल्ल्या सर्तीत भारताचो बुद्धीबळ खेळगडो आर प्रज्ञानंदा हाणें संवसारीक बुद्धीबळ वस्तादपण मेळयिल्लो डी गुकेश हाका टायब्रेकर खेळांत हारोवन टाटा स्टील मास्टर्स 2025 चे वस्तादपण जोडले। विश्वनाथन आनंद हांणी 2006 वर्सा ही सर्त जिखले उपरांत आर प्रज्ञानंदान दुसरे फावट भारता खातीर हे वस्तादपण जोडलां। 13वे फेरये मेरेन गुकेश आनी प्रज्ञानंदा 8.5 गुण मेळोवन बरोबरीचेर आशिल्ले।
टायब्रेकर खेळांत गुकेश हाणें पयले 2 खेळ जिखून प्रज्ञानंदान साबार खेळ जिखिल्ल्यान हे वस्तादपण ताच्या नांवार जालें. उत्तराखंडात सध्या 38वे राष्ट्रीय खेळ सुरू आसात. आयज जाल्ल्या 10 मीटर एअर पिस्टल प्रकारांत कर्नाटकाच्या 15 वर्सां पिरायेच्या जोनाथन गाविन अँथनी ह्या खेळगड्यान भांगरा पदक जिखलें. 240.7 गुण मेळयत जोनाथन हाणें वडील राष्ट्रीय खेळगड्यांक फाटीं उडयले. सध्या ह्या खेळांत सर्व्हिसेसचो पंगड 17 भांगरा 10 रुपया मेळोवन पयल्या सुवातेर आसा, जाल्यार कर्नाटक आनी महाराष्ट्राचे पंगड दुसऱ्या आनी तिसऱ्या सुवातेचेर आसा. आणि आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32.5 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 21.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आणि आता खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. महाकुंभाच्या आयोजनान सरकारान केल्या हलगर्जीपणा, विरोधी पक्षान संसदेत घालो बोवाळ, रविशंकर प्रसाद हांणी कट रचिल्ल्याचो केलो प्रत्यारोप. दिल्लीत विधानसभा वेंचणुके खातीर प्रचाराचो आयज आशिल्लो निमणो दीस. घरमंत्री अमित शाह हांणी केल्ल्या प्रचार सभांनी आप सरकारच्या फटिंगपणाचेर घालो उजवाड. आप सरकार म्हणजे आपदा सरकार. दिल्लीत भाजपाचे जैत आसा निश्चित. सुलतानपूर हांगा प्रचार करतना गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलो विश्वास. ह्या वर्साचो अर्थसंकल्प मध्यमवर्गीय लोकांक आदार दिवपी आसा. सरकारान साबार वर्गांतल्या लोकां खातीर केल्या तजवीज. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी दिली प्रतिक्रिया. आणि वीज खात्यान उबारिल्ल्या खांब्यांचेर बेकायदेशीररित्या घाल्ले केबल ऑपरेटर्स आनी सेवांचे केबल काडपा खातीर 10 दिसांची दिली मुदत. मुदती उपरांत अतिक्रमणा आड खाते करतले कारवाय. कार्यकारी अभियंते. पणजे दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवंक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक उपलब्ध आसा. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप वेव्ज सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाच्या खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.